जीएसआयडीसीची बोर्ड मिटींग आशिल्ली. जीएसआयडीसीच्या बोर्ड मिटिंगेन आमची रुटीन जितकी कामां आसता पळय तिजो रिवायज घेवप, नवीन काही कामां घेवप, ते रुटीन प्रॅक्टीस मंथली बोर्ड मिटींग थोडीशी पोस्टपोन जाल्ली. तितून खास करून म्हणजे आमचे हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतीत जे हॉस्पिटल्स आनी हे जे आहा पळय न्ही ताजे काही प्रोजेक्ट्स आशिल्ले ते फास्ट फॉरवर्ड करपाक लायला. सेकंड इज एड्युकेशन रिलेटेड स्कुलां आशिल्लीं, थोडी हायर सेकंडरी आशिल्ली, ते बेगिनात बेगीन रिनोवेट करपाक आनी थोडेशे रिफर्नीश करपाक लायला. विशेष करून ह्या सायक्लोनान ना म्हटलें जाल्यार आमची 4-5 तेंच्यांनी जो एस्टिमेट केला पळय 36 चुकीचो तो. तेजेन म्हाका दिसता क्रोड्स ऑफ रुपीज लागतले ताका. ती परत एकदां फास्ट ट्रॅक करून खोलाच्या हायस्कूल ते पूर्ण छप्पर उडून गेला. अश्यो वेगवेगळे कडेन आतां तेजेर पयल्यान पयली भर दिवपाक लायला, ती कंप्लीट करपाक घेतला. ITIचे प्रोजेक्ट आहा आमच्या. म्हापसा ITI आसा, काणकोणा ITI आसा, विशेष करून काणकोणची हायर सेकंडरी आसा, पेडण्याची ITI आसा. अशे वेगवेगळे प्रोजेक्ट जे कन्स्ट्रक्शनाचे आसले पळय न्ही ते फास्ट ट्रॅक करपाक लायिल्ले आसा. ब्रिजाचे थर्ड मांडवी ब्रिजाचो बोर्ड मिटींग नाशिल्लो, बट तेजे ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला. ते काम फुडें वयतलें. डिसेंबर पर्यंत सगळें काम ते कंप्लीट जातलें. 19 डिसेंबर पर्यंत तुम्ही टार्गेट दवरलें. बरीच कामां पूर्ण पॅन्डेमिका लागून कितें डिले जावपाक शकता, खंयची कामां आतां कशें आसा, पॅन्डेमिका खातीर थोडी कामां डिले जावपाक शकता, पण आमचो विचार आसा की जाता तितके बेगीन ती फास्ट ट्रॅक करून कंप्लीट करपाचें. मांडवीचे ब्रिजाचें जें आसा काम हे कंप्लीट 19 डिसेंबराच्या पयलीं कंप्लीट जातलें. ताजो इवन जो थर्ड विंग जो पणजेन जेवताले विंग फोंडेच्या दिल्या पळय ते सुद्दां कंप्लीट करपाचो आमचो विचार आसा. जुवारी कंप्लीट जातलो. इट इज ऑन ट्रॅक. थोडोसो डिले जायत. एक सायड जो आहा पळय न्ही तो थोडोसो डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट जाता. आमी विचार करताले की मे पर्यंत जातलो म्हणून, पण तो डिसेंबर पर्यंत जातलो. परत एकदा पॅन्डेमिका खातीर तेका करपाक लागतलो. ओके. आनी एक महाराष्ट्रान न्हू वॅक्सिनेशना खातीर ग्लोबल टेंडर काडलेले, पण तांकां रिस्पॉन्सूय दिवना, कारण त्यो कंपनीज आसा त्यो डायरेक्ट सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन डील करता. सो तुमी जे ग्लोबल टेंडर म्हणटा ताका इट इज ट्रू. आमी पळयता वेगवेगळ्यो स्टेटी कितें कितें करता तें बी आमी पळयत आसा. बट एक गजाल निश्चित आसा, आमी वॅक्सिनेशनच्या बाबतींत वी आर व्हेरी सिरियस. आमी बी 18 to 45 वॅक्सिनेशन आतां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान परमिशन दिलें. वॉक-इन रजिस्ट्रेशन करपा खातीर अलाव केल्या. ही प्रॅक्टीस आमी स्टार्ट करतले. बट ताजेरूय बी पयलीं कोमॉर्बीड कंडिशन्स, पयलीं लॅक्टेटींग मदर्स, जेणे करून भुरगे जे कोण इफेक्ट जावचो न्हू हाज्या खातीर आमचो फोकस आसतलो. जाता तितके बेगीन ताजो टायम टेबल आमी डिक्लेअर करतले. वॉक इन केलें म्हणटो ऑनलायन आसचें ना न्हू. फायट मेळपाचें आशिल्लें तें अजुनूय मेळना. ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें म्हणून. पॅन्डेमीक अजूनय बी चालू आसा. अशें विचार करता.